सर आयज SHG ऑफिशल्सा बरोबर लायव्ह तुमचें इन्स्पेक्शन जालें कितें रेकमेंडेशन दिलें जावं कितें डिस्कस जालें हेजेर आयज आमी हांगासर कांसावली जो आमचो ग्रावंड आसा थंयसर आमी आयिल्ले आसा आनी आमचे वांगडा सरपंच आसा पंच आसा तशेंच आमचे SHGचे ऑफिसर आसा आयज आमी हांगासर इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले कित्याक हे ग्रावंडाची जी परिस्थिती जी आसा जे म्हाका सदांच आमचो सरपंच सदांच सांगतालो की जो ग्रावंड आसा तेजी परिस्थिती सारकी ना आनी हो लेवल सारको आसोंक ना आमी पयलो लास्ट टायम हांव हांगा येयल्लो तेन्नाय हांवें पयलें की कित्याक हो ग्रावंड कित्याक एक ग्रावंडार आमी खेळपी हांव ग्रावंडार खेळोन गेला आनी म्हाकाय खबर आसा ग्रावंड कशें आसा हें पयलें जाल्यार फिलींग बी सारकें लेवल सारकें ना पळोवपाक बरो दिसता लॉन बी आसा बरें दिसता पूण जेन्ना आमी ग्रावंड आयले पळय मुद्दम हांव चप्पल काडून हांव ग्रावंडार भोंवतालो तेन्ना हेच भाशेन आमी पयलीं आमी विदावट मॉची जे गायनासतना आमी खेळले आनी म्हाका खबर आसा हे ग्रावंडाची कशी परिस्थिती तेका लागून मुद्दम हांवें चप्पल काडून हांव ग्रावंडार गेलो पळोवपाक गेले हांगासर लेवलूय ना म्हाका दिसता हे लेवल करून ताका लागून आमी आमचे SHG ऑफिसराकूय सांगला तो कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगासर आसा ताकाय सांगला हो ग्रावंड मेंटेन सारको जावपाक जाय जेन्ना आमचे भुरगे खेळटा तेन्ना भुरग्यांक कितें प्रॉब्लम जावपाक जायना ताका लागून आतां ताका डायरेक्टली सांगलेलें आसा कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला जे आमचे SHGचे जे ऑफिसर आसा ताकाय हांवें सांगलेलें आसा बाबा हो ग्रावंड जाता ते भाशेन आमकां क्लियर भुरग्यांक जेन्ना खेळटा त्या भुरग्यांक केन्ना प्रॉब्लम जावपाक जायना हें ताका सांगलें आसा म्हाका दिसता आनी ताणें सांगलां आतां जाता ते भाशेन आमी सिलिंडर रोलर हाडून आमी हांगासर लेवलिंग करून ताका कितें बाबा रेंव कितें घालपाक जाय कितें आहा तें मेंटेनन्स करपाक जाय तें करता म्हूण सांगलां आनी म्हाका दिसता आनी हेच्यान फुडें आमचे जे कितें बाकीचे हांगा पळयतालो हांव काल आमचे जे स्टाफ आसा तिवूय म्हाका सांगताले हांगा शॉक मारता रेलिंग आसा ताका शॉक मारता म्हणून तेवूय सांगलां ताका रेलिंग ते शॉक मारपाक जायना कित्याक फाल्यां सकाळीं कितेंय जर जालो इन्सिडेंट जालो जाल्यार मागीर बॅकफायरींग आमकां येतलें सरपंचाक घेतले वो MLA घेतले अरे अशें कितें केलां काय म्हणून ताका तेवूय आमी ताका सांगलां इलेक्ट्रिकल कितें फॉल्टी कितें आसा तें तुमी फायंड आउट करून तुमी तें सारकें करून दिवचें म्हणून बाकीचे तांच्यांनी काम केलां बरें ना न्हू पूण फकत आमकां मेंटेन म्हणटा आमचो ग्रावंडाचो सारको मेंटेनन्स सारको ना होच आमकां सारको ताका डायरेक्टली सांगलें आसा हो ग्रावंड आमकां मेंटेन सारको जावपाक जाय आनी भुरग्यांक बरे भाशेन खेळपाक मेळपाक जाय म्हणून MLA बाबू वयर शॉप्स आहात आनी जायती हें आहात ती खंय तरी युटिलायज जावना फाटलीं 10 वर्सां 10 वर्सां चड जाली तशीच पडलेली आनी तेचो खंय तरी रेवेन्यू जावपाचो आसलो सो कितें अशें तुमकां दिसता हाचेर हांव ते शॉपाक लागून आमी सरपंच आनी हांव आमी डिस्कस करीत आसा आनी आमी मिनिस्टराक देखून आमी पर्सनल वचून मेवल्या आनी आमी ते कडेन डिस्कस केला आनी मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की जाता तितले बेगीन जे कितेंय जर आमी CMA कडेन डिस्कस करून हे फायनल स्टेजीर जे आमचे लोकांक कितें कोणाक बिझनेस कितें करपाक जाय दिसता जाल्यार आमचे पंचायत लेवलाचेर ते डिसिजन घेतले आनी जाता तितले बेगीन ही आमी जी शॉपां जी आसा ती आमी आउटलेट दिवन लोकांक जाता ते भाशेन दिवपाक सोदता टार्गेट कितें आहा केन्ना हे ग्रावंड लोकांक मेळटले ग्रावंड जे मेरेन आमकां आमी सॅटिस्फाय ना ते मेरेन आमी लोकांक टायम दिवपाक शकना कित्याक जेन्ना ग्रावंड लेवल आमकां सारको मेळटा तेन्ना बाबा ओके आमी एक एश्युरन्स दिवपाक शकता कित्याक बाबा आमचो ग्रावंड रेडी जाला जे मेरेन कॉन्ट्रॅक्टर वो SHG आमचे हँडओवर करना वो आमच्या पंचायताक हँडओवर करपाचो DSY जे मेरेन आमी सर्टिफाय जायना ते मेरेन आमी हो हांव तुका सांगूंक शकना बाबा आमी हँडओवर केन्ना करता MLA स्पोर्ट्स अथॉरिटीन कितें एश्युरन्स दिला इतले टायम पिरियड फ्रेम केला की लेवलिंग बी करपाची कितें एक्चुअली टायम लिमीट तेजो ऑलरेडी टायम जावन गेलो क्रॉस जालो हांव आतां पळयतालो क्रॉस जाला तरी आसतना ताका हांव रिक्वेस्ट केला कॉन्ट्रॅक्टराक सांग जातले बेगीन आमकां ग्रावंड करून दिवचो सर हांगा एक जिम आसा ते सारके हितून बॅड कंडिशन आहा कितें सांगपाक सोदता हय जिम तितून आसा न्हू जिम आमकां सगळ्यांकूच जायच हाचे तेंच्यांनी बरो AC बी घालून बरो क्लीन केल्लो आसा आनी जे रिक्वायरमेंट कितें जाय ते आमी DSYचेर आमी घेवन ते आमच्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक दितले तुम्ही आता SHG मेंबर आसा आनी खंयचे ग्रावंड तुमचे मतीन आसा करपाक एज SHG हांव मेंबरूय आसा आनीक म्हजे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका जाय आमचे जे ऑल गोवा लेवलाचेर म्हाका जायच ग्रावंड डेव्हलप जाल्ले पूण म्हजे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी एज अ मेंबर SHG म्हाका आमचे वेलसांवचो आसा जावं कांसावली
बाकीचे जे ग्राउंड आसा तांकां म्हाका डेव्हलप करून म्हाका दिवपाक जाय आनी म्हाका दाखोवपाक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे ग्राउंड बरे भाशेन पळोवपाक लोकांक